बुधवार 11 फेब्रुवार 2024 लुद्दीची बागीवोन आंकवार मारिया मुखेल वोड तो सांगीत तितलें तुमी करात. नियाळाक आधार लुद सायबिणीन फ्रांसाक क्रिस्ती पोरचेक बागीवोन बेर्नादेता वरवीं 18 विस्मितां करून दाखयली. तिका खास मागणे आनी प्राचीत करूंक सायबिणीन उलो मारलो. 16व्या विस्मितान सायबिणीन तिका आपूण निष्कळंक गर्भ सुबोलोली आंकवार मारिया म्हूण परगटलें. सायबिणीन तिका एका मैदानार माती खावंक मागलें आनी थंय पेकोवणेची जोर फुटली. ती आज पासून व्हांवता, जंय जायत्यो मिलाग्री आनी विस्मितां घडटात. त्या पासत फ्रांसान लुड्स हो गांव आत्मीक आनी कुडीची पेकोवणी मेळूंक तशेंच शांती आनी खोल बाबाट वाडयतलो फामाद गांव जायत्या भोंवडेकारांक जालो. बेर्नादेतान ती सांगता तितलेंय केलें आनी सायबिणीन आपल्या पुताचो वाव नेट्टान लुड्स गांवांत परगटलो आनी जायत्या पिडींचेर आनी वायटाचेर ती झुजली. खाना गांवांतूय लग्ना वसऱ्यान उत्पन्न जाल्लो संदर्भ तिणें शांतीन वाटायलो आनी आपल्या पुताक विनवणी करून तो सांगीत तितलेंय आयकूंक शिसांकूय आज्ञा दिली. जेजून तिचें उतर आयकलें आनी लग्नाच्या वसऱ्यान उदकाचो सोरो करून जेजून पयली मिलाग्र केली. आमी दिसपट्टी देवाचें उतर आयकून तें नियाळूं आनी त्या परमणे जिवंक सायबिणीचे विनवणेन वावरुया. मोसो थाराव देवाचें उतर वाचून तेर्साचे मागणे करून सायबिणी भाशेन ल्हान जावन दुसऱ्याची सेवा करूंक वावुरतले.